बापाचे, पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे. आमच्या सगळ्याची ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो आणि पवित्रात्म्याचो एकलो तुमचे सगळे आसो. जेजू बाळगते ओगाच्या भावनो आणि भयणीनो, 9 दिसांचे हांवें नोंद जाल्ले आणि हांवें फेस्त आजार जाले. इतलेंच आमचें समाधान जावचें ना. 9 दिसांनी हांवें 9 बेटां काडलं, जेजू सरशी, देवा सरशी, म्हज्या पेल्या सरशी आनी इल्लोसो लागीं जालो आनी इल्लेशे लागीं जाली. हें चिंता भितर फेस्ता दिसा कायलें बागी आनी त्याने करून ह्या नोवराक खंयचेच मॅजीक तसलो अर्थ नाका. हांव आस हांव जेजू बाळगा सरशी, देवा सरशी बेटां काड ताचे लागीं आनी इल्लोसो सण लागीं येतलो. म्हज्या जिवितांत आत्मीकपणी इल्ली प्रगती जातली जावंक जाय असलें हांव आमचें चिंता. हे पवित्र पवित्र बरे मंडळीच्या आमचे पांखां आमी वळखून घेयल्या. हांव बाकी जो आमच्या पिढ्या पुत्रांतले आसा ताणें आपलो सोरपणो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे ते आनी तो आमचे ते रावता म्हणून आमकां उजवाक मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडलो ताका आमीच देखला. आमी परगट करतांय ह्याच विशयान जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हणून वळखता
तोय देवाक जियेता अशें देवाक आमचे रस्त्यावयलो मोग कसलो म्हणून आमी आतां जाणा ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवाक जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडणेच्या दिसाक फुडें सरून आमचे थंय देर आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणून ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण मोग आसलेले कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग भियेंत नवडायता. हे शिक्षेक समजले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावूंक ना. देवाचे उतारे.
लोकांक धाड जातच तो एकलोच मागणे करपो म्हूण दोंगराक गेलो. काळो पडटाना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें दोन तडी गांव सुवात पयस भोंवली पूण वारें विरोध मारतालें जाल्ल्यान लागान ती वयर सकलाक जावंक लागली. फांत्याची 3 वरां उतर जाली. जेजू उदकाचेर चलत तांचे सरशी आयलो. उदकाचेर तो चलून येता त्या पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून ताणें भियान भोंवक मारली. पूण तेच वेळी जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेयात, हांव गो, भियेनाकात. कित्याक पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तूंच तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे सरशी येवंक फरमाय. ये म्हणालो जेजू ताका. तवळ पेद्रू दोनी वयलो देंवून जेजू सरशी वचून उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटालें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. तितल्यार सोम्या म्हाका बचाव कर म्हणून ताणें भोंवक मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या भावार्थाच्या कित्याक तूं पावलोय. उपरांत ते तो दोनीचे तटस वारें रावलें. तोवर दोनी नासतले जेजूच्या पांयांक पडून म्हणालें, निजाकी देवाचो पूत तूं. देवाचें उतर हें बाळका जेजूचे गोमोरच्या भावांनो आनी भयणीनो, आंतरीक सुटका जोडया, जिवीत फळां बरें करया. हो विशय घेवन ह्या वर्साचें फेस्त जेजू बाळकाचें वार्षिक दावाचें फेस्त आचारपूर आमी येवचें. आनी ह्या फेस्ताक भायर जावन आज नोव्हेंबराच्या पयल्या दिसा आनी पयल्या मिसार आमी आसा. आंतरीक सुटका जोडया, जिवीत फळां बरें करया. कशी ही सुटका जोडची आनी सुटका जोडून जिवीत कशें फळां बरें करचें. एक्सपिरियन्स इनर फ्रीडम, मेक लायफ होलसम. हें आमी कशें करचें. आमी नो मॅनाचें विधान येवचें. आंतरीक सुटका जोडून आनी जिवीत फळां बरें करून नो मॅना कार्ड आमी तें करयेक म्हणून एक मांडावळांनी केल्या. आनी अशें नो मॅना ह्या नोव्हेंबराच्या 9 दिसांनी आमी काडचें आनी देवाक लागीं जावचें. जेजू बाळकाक आनी कितें लक्षान ताचो मोग कसो ताका आदार करचें. त्या लागून पयल्या नायट आयच्या दिसा पयल्या दिसा आमी काडचें. राजांव बीन बें गोंदोळाचें तुपें. राजांव बीन बें गोंदोळाचें तुपें. Irrational fear, a bond of confusion, or irrational fear unsettles the believer. Girls नासलेल्यान बें सगळें घुसमट करता. बें फियर बें म्हळ्यार कितें. ह्या कसल्या सकट बें आमकां आसा. जायत्या जाणांक जायत्या नमुन्या वार बें. वार पळयल्यार बें दिसता, सीव पळयल्यार बें दिसता, क्रूर वस्तू पळयतना बें दिसता. पण थोड्यांक धाकटी मूय पळयल्यार बें दिसता. धाकटी मूय पळयल्यार बें दिसता. जमलो पळयल्यार बें दिसता. जमलो म्हणटा गजराच्या वयर सोडटा आनी जमलो मारपाक बीन पाल करता आसतना आनी कितें 4 पावलां पयस. अशें धाकट्या धाकट्या संगीत सवय घेवची जायतीं जाणां आसात. धाकट्या धाकट्या क्रिमिनिकांनी ल्हानशें संगीत घेवची. व्हड व्हड संगीत घेवचें आसा. उबार जावन वयर सरचें, वयर पळयता दिसचें
उदकाचे मेळ उज्याचे मेळ देवार मेळ इंग्लीश भाशेंत ताका आमी फोबिया म्हणटा फोबिया आनी ते सदांचे मेळे थोड्या बियोचे सत्तेक पळयत आसतना आमकां काय दिसचें ते स्वभावीक ते राजाबाब नीट न्हय आराजावेक न्हय पूण चित्र आसा ती कांयच गरज नासतना तत्याच आसा ती बियोचे हाका आमी फोबिया म्हणटा ताका ताची एक मानसीक पिडा तट्ट्या ताका गात्राची ती एक मानसीक पिडा म्हणून समजून घेतली आयज हो विशय लोकांच्या भावना म्हणलो राजाबाब वेग वेग गुंतवणाचे दुखे गरज नासतना बियोचे आमच्या जिवितांत नाका जाल्यार समस्या आमी झगडूंक घेता असलें गरज ना म्हणलें आज आमी पयले नियावळून आमच्या नोवेलाक गेले आमच्या ह्या यात्रेक पयल्यान आमी सुरवात करची भावनो आनी भयणीनो भावार्थी जिवितांत ह्या आमच्या धर्माच्या चरित्रेक आमी पळयलें तर धर्माक आनी देवाच्या एका पातळेक एका रितीन हेन्सर कारण म्हणून आमी समजून घेता धर्माची चरित्र हिस्ट्री ऑफ रिलीजन त्या पळयल्यार वेळ साहित्य पळय धर्माक कारण जाल्ला प्राचीन काळार मनीस खंयच्याच कितें हालोवंक सुरू केलें म्हणटा तो भियेतालो कांय कितें हाल्लें रुखाचे कोले हाल्ले तर रूख जोरान हालूं तर भेय हें हालोवंक कारण कितें वाऱ्याक सगळें मानता वाऱ्यांत सकत आसा वाऱ्यांत एका तराची एक तराचो फोर्स आसा सकत आसा वाऱ्याक भियोंक जाय वाऱ्याक मान उदक न्हंयो दर्यो उदकाचो प्रवास कसलो उदकाचो घास कसलो दरेक जाणांची घास कितें उदकांत सकत आसा थंयसर येयलें उबार दोंगर पळोवंक वेगळे व्हडले जाता ते दोंगरार येयले व्हडले विस्तार रूख थंयसर एक पडलें ताचें वेग अशें मनशान एखादें वेग आसतना त्या संदीक आराधना करूंक नामान करूंक सुरू केलें हाका आमी सुरोवचे ह्या धर्माच्या मूळ म्हणटा आमी एका रितीन एनिमिझम म्हणटा आमी म्हळ्यार ह्या संतनी जीव आसा थंयसर आत्मा आसा स्पिरीट आसा त्या स्पिरिटाक आमी मान करूंक जाय ताका आमी आराधना करूंक जाय धर्माचें पयलें सुरोवचो पंथ हो आनी त्या उपरांत मनीस इंग्लीश सोडत आसतना उपरांत देव सगळ्यांनी आसा समजलो सगळ्या संतीक आराधना करूंक सुरू केलें पॉलिटिक्स म्हणटा आमी सगळ्या संतीक आराधना करूंक सुरू केलें आनी ताच्या उपरांत मागीर आनी कितें जाणवाय आनी कितें रात सोडटा आसतना मनशान देव तर ह्या दोन पळोवन देखून कितले देव कशे आसचे तो देव भोवशा एकलोच सोडून एका देवाक हातेरी थंयसर उपरांत खूब सोडले अशें चरित्र धर्माचें चरित्र आमी पळयल्यार बेयान धर्माक देवाक मनीस गेलो आसा आमकां गांवांत आमी पळयलो क्रिस्तांवांनी कातोलिकांनी असलें भेद ना खंय जावन असलें भेद ना पूण दुसरे खंयच्याय भेद आमचे थंय आसा की म्हणल्यार हें आज आमी पळोवचें उत्पत्ती ग्रंथांत आमी वाचता सुरवेर देवान मनशाक ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो असो देवान मनशाक ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावप असो हें उत्पत्ती ग्रंथांत पूण दुसऱ्या पुस्तकांत म्हणजे सेकंड बुक ऑफ द बायबल निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचता पूण वाचना पूण आमी समजता मनशान देवाक आपल्याच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावप असो विपादी आसता की दाखोवन पावलेना उत्पत्ती ग्रंथांत देवान मनशाक आपल्याच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो जावप असो तर निर्गमन ग्रंथांत मोइजे विशयान आमी आयकता मोइजे देवा कडेन उलयतालो लोकांक मानतालो देवाच्या खुशेक लोकांक लयतालो पूण मोइजे सिनाय पर्वतार सोडलो सिनाय पर्वतार सोडलो मोइजे देवा कडेन चड वेळ बसलो चड दीस जाले आनी हांगासर सगळे लोक राखतालो आनी हाका थंड जातालो बेटाचेर कितें आयिल्लें मोइजे वयर गेला आनी थंय सकयल येवना कित्याक जाल्यार आमकां कोण आसा आमकां कोण राखता आमकां कोण सांबाळटा अशें म्हणून ताणें खाली केलें भांगराचें एक वासरूं करून त्या वासराक ताणें आराधना करपाक सुरू केलें
त्याका देव म्हणून ताणें मानलें. दावाचें स्थान त्या भागाच्या वस्तू ताच्या हाताने केल्ल्या त्या वस्तू ताणें केलें. तर आनी वयचें पडटा आसतना तो मजा करता लोकांनी कितें केलां असं कितें लोकांच्या भावना न्हू. पयलें देवान पुरुशाक आपणाच्या सारक्या सवाल स्वरुपाचो नांव दवरलो, पूण आतां मनीस ताच्या सारक्याचो आनी स्वरुपाचो नांव देवाक आसता. ताका कारण आमकां आतां देव ना, देवाचो मनीस पयस ना, तो पयस गेला, पूण आमकां परवडे नाका जाय, आमकां परवडे सांबाळायचे देव करूया. आनी त्या देवाक कारण हेय आमी केन्ना जावंक पुरो. आमी बरे क्रिस्तांवाक बरे कॅथॉलिकाक हेय आमी केन्ना जावंक पुरो. पूण थोडे फावटी एका रितीन आमच्या मदीं करतात. आयच्या प्रस्तावाक आमी बरें आयकलें बरें. हांवें तशें केल्लें त्या रितीन म्हाका आतां अशें जावं पडना. हांवें त्या दिसा सुद्दां देवा म्हाका भोवशा भोवसना, आतां म्हाका ती शिक्षा. हांवें त्या दिसा तशें करता म्हणलें तें हांवें करूंक ना, जाल्यार करूं म्हाका शिक्षा. अशें जायते फावटी आमच्या देवाक एक मॅजीक रूप, एक विरंगूळ देव, एक क्रूर देव आमकां शिक्षा दिवचो, तसो एक काल्पनीक देवाक आमी रचता. देवाक आमकां ताच्या सारक्या स्वरुपाचो रचला, पूण आमी आमच्या काल्पनीक सत्याक लागून आमच्या कल्पने प्रमाणे आमच्या देवाक आमी रचता. म्हजो देव कसो, अशें केल्यार तशें, तशें केल्यार तशें, असल्या देवाक आमी रचता. आनी हें राजा बाबेल, आनी हाका लागून राजा बाबेल मेळ्ळें. पूण असलें गरज आसा की आमचो देव कोण, आमी क्रिस्तांवाचो देव कोण. नॉट मॅन मेड गॉड, बट गॉड मेड मॅन. मनशाक रचलो देव न्हय आमचो देव. आमचो देव मनीस जाल्लो देव. गॉड बिकम मॅन. आमी रचलो देव न्हय, देवाक आमकां रचतली. आमचे खातीर आमचो देव मनीस जालो तो देव. त्या देवाक मातयेवची आमी म्हणटात हो देव मोगाचो देव, हो देव मोगाचो बापूय. आनी खंयसर मोग आसा थंयसर मेना. आनी अमोलवाचें वासर तांच्या पयल्या वचपाक मेळटा. खंयसर मोग आसा थंयसर मेना. लव कास्ट्स आउट फियर. संपूर्ण बियाक संपूर्ण भोंवडायता. तर मोगाच्या भावाक म्हणून आमच्या देवा मुखार आमकां मेळ गरजकी खंडीत गरज ना. देव कसो बापूय कर, म्हज्या बापाय मुखार गरज जातलें. राजा बाबेल मेळ कित्याक म्हज्या देवा म्हज्या सैबाक सकाळीं या आमच्या गाड्यांत आमी म्हणचें मागणें हांव त्या पांयार पडटा. आनी एका वायतान उलयलें न्ही, हांव त्या पांयार पडटा म्हणच्या बदलाक ती आमच्या मागण्याक अशें केन्ना मागणें म्हज्या देवा म्हज्या सैबाक हांव तुज्या उस्क्यार बसतां. म्हज्या देवा म्हज्या बापा म्हज्या डॅडी हांव तुज्या उस्क्यार बसतां. असलें चिंतन आमचें येवंक जाय. कित्याक संपूर्ण मोग बेग आवडायता. संपूर्ण मोग बेग आवडायता. खंयसर मोग आसा थंयसर बियाक सुवात ना. तर आमच्या देवाक जाय आमचो मोग आमचेर मेळ्ळें. आनी त्या खातीर मोगाच्या भावना पिडिलो बाबाक गरजेचो. आयच्या सुवातेन आमी केलें जेजू उदकाच्या सुवात आसतना तें मेळ्ळें म्हणून तें भियेलें. भियेल्या खातीर तें मेळ्ळें खावतो. खावतो म्हणल्यार सरकत रुमाय जमया. तो जर तूं जाल्यार म्हाकाय तुजे तशें उदकाचें सोलो पडपाय. ताका जेजू म्हणलो ये. तेजो उठलो उदकां पडलो आनी सोलो करपाक सुरू केलें. सुरू तो बुडोवन जावन बुडोवंक ना. उपरांत आमी वाचल्या वाटेनात वाऱ्याचे वारो पडटाले आनी तो बुडोवन ताणें वाऱ्याक पळयलें आनी तो बुडूंक लागलो. वारें जोरान वळटालें तें पळोवन सुद्दां आसा. वारें जोरान वळटालें तें पळोवन तो बुडोवंक लागलो. बाबा ना पळयलो कितें असो तो जेजू पळयतालो आनी सांगतालो तो बुडोवना. कित्याक तेन्ना वाऱ्याक दिसताली जेजू दिसताना तेन्ना तो बुडोवलो. एक पात्र शेवट शब्द आसलो जेजू पेद्रू जेजू कडेन विचारलें म्हाका येवंक म्हणून सांगता आसतना जेजू म्हळें खंय ये वडताले पूण लोवताना म्हळें खंय फातरा वयल्यान सोरो थांब ऑन द रॉक्स. एक तोमास म्हणचे ये म्हणायचे व्हडल्यान
पण हळू आणि म्हणे पेट्रोल काय गेले ये उठलो ये म्हणतात उठलो जे जर हळू टाकला पडले सोडून ये म्हणजे पावर असल्या मंत्राचे घडपाचे सोडून ये पण बाबा का तो सोडलोय भयाची रस्ता मग काय बोलतो देव का मोडसोलोय भयाची रस्ता राजा बाबे उभे गोंधळाचे टोपे खरंच नामाच्या भावाला गेले आमच्या गावात साहेब नाही उभे आमच्या गावात साहेब हो आमच्या गावात साहेब आपसा बाबा तुझ्या भावाला तुझा बाबा तुला खूप आणि बॉस किती गप्पे जीव पडे तर आगे त्याच्या पुढे मोठ्या भावाला पडिलो जायते पुढे आम्ही एखाद्या देवच्या असा हवे आंघोळ घातली ती सच्ची खरी पूर्ण पडला काय तुम्हाला शिक्षा पडणार पण आंघोळीची गरज असा की आमच्या गावात आंघोळीची गरज असा की जे जो म्हणतात मग नोज त्याच्या नोवेल करतात आणि हो करता दिलो जाल्यार आवश्यक करता नंतर माहिती या लोक माहिती या किताब मुळे नोज दिस नोवेल करतात या सारामध्ये त्या रामध्ये त्या मुलाला नोवेल करतात हे गरज की जायते पुढे आमच्या आत्रासात आमच्या इतकी विशेष गरज असताना आमच्या मधील काही येत आणि समजता देवा हे जर मला दिले आवश्यक फॉलो करते नाही बस आता वडका काय बसता पूर्ण तो उपकार करत असताना हे फारीक म्हणून तुझे कपडे आपला जायना आखला सगळं सगळं असताना भागाची उमती म्हणता भागाची चेन म्हणता इतकं पैसे देतात इतकं मिसा म्हणता पण हे घडीये मोठ्या गतीत मका ते फारीक करून जायला पडणार गत करणार पडणार त्या रक्तामुळे कोणाची फारीक करून सावधा पडत काय करायचे तू का कोणाचं झालंय आंघोळ करून देवा तुझी आंघोळीची गरज असावी तशा मागे देवच्या बदला कोणाच्या भावना पडणं हावे सांगितलं तेव्हा आपल्या बाबाकडे बाबा हात झाले आंघोळ करता असे करता हे संचित ग्रस्त आमचं देव तसले ब्लॅक दोन त्या तुम्ही अशा करता पडले करू नाही तू कशाशा अशा देवाचं देव आहे आमचं देव माझं मोगा सपूत म्हणजे लोकांचे दूर माझ्याकडे मागतात ताका भाव दिला असे बोलसो असे दिवसो आमचं देव तर लव कास्ट आउट फियर मोर बियॉन्ड नॉलेज तर आपला काय केले नाही बे आपला काय हो तो हो आमच्या यासाठी तो बाबा आमच्या यासाठी आणि गरजले घराचा बाबा हे कोयस केलं मोगा बाबा आणि जिया असे दवा लागे सरिया सर्वेश्वरा तुझे वर्षा बरेता तिथे दये मानून घे तुझे दैवी जीवित आमना घेऊन स्वतः म्हणून आम्ही बाबा ते बघते सत्मत ठाव तो ऐकल्या त्या संस्कारा उद्देशी यांचा भरपूर मिळवून ठाव तुझ्या पुता जेजूचे नावे
Presbyterian Church विचारांनी ताणें उलो घेतलो तुका देव असो तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पयच्या वाजतच ताणें खास घेतली तुका दोगांयक दिन बसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांवें पियेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सस्तीक घराचें हें रगत पातळ वचना वेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत हें मरोन करें हें म्हज्या उगडासा करा. Bawat tersebut bergejolak. सर्वेश्वरा सगळ्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेल बाबा लुईस पावलो आमच्या पौली बाबा आनी सगळे जाग्यावर बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून गेल्यात त्या आमच्या भाव भयणींची कपट कर तांकां आनी तुजे इश्टवेळेन मेल्ल्या समेस्ता तुजे पचळीत मुखामल वळेर फावो कर. आम्हा समेस्तांची जाय करून आमी मागता आमकां बरी देवाची माय सांगाती संत जोसेफ दिसोपोती भगवंत दरदूता आनी सर्व कळी तुका मनमनांच्या सगळ्या भक्तां बरोबर सश्टाच्या सुखान आमकां माटवती तांच्या सांगातात तुजी महिमा भाव आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vem, Tias Jesu salada, Tias Jesu dai, Poveda Prajaya Para, Sarvotreda Papa, Sarvotari Vaipauka, Sasnacha Sasna. आमच्या देवामुखार आमकां मेहनत आमच्या देवामुखार आमकां जाय मोग आमकां जाय बाबा त्या संबंधान आमी ताका बाप म्हणून उलोवंक सांगता म्हणया आमच्या बाबा तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज जाता येवं तुजी खुशी सदां सदां जशी सुंदर आसा आमचो जल्म संगीतचे भाग आणि आमच्या शुभराचे तुझे येणे बरोबर शांत केलेले आमकां तुझे उदाहरण कृती स पात्रांतली राजा बाबीन बियांतली आनी पुस्तकांतली सुटय आनी स आकारांतली आमकां वाडय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्म आवडे तुका शांती दवरता
शोमेची शांती आणि मोग सदाकाळ तुमचे सगळ्यांसो मोगान एकामेकांक शांती दिता. देवाचे श्री सुंदरचे आपले देवाचे श्री सुंदरचे आपले आमची भारत देवाचे श्री सुंदरचे आपले पळया उदकाचे स्वर भेदकात हांव पडलो सुमी जेजू क्रिस्त देवाचे शेळे संसाराचे पाप करता ती शेळेच्या जोडाक आपयली आमी सुमार गेली.
जेजू बळकाक मागणे प्रत्येक जावन हांगसरच्या आयोजनांचेर आमी विशेष मागया सर्व गोंधळांतले सर्व बियांतले जेजू वाडो कथा निवावती ताच्या समाधान आनी धैर्यान बरोवन दिवं ये अजपाच्या जेजू बळका आमच्या我个知道
बाळूक जेजूचे पुणशेत बिकर्णकट्टे मंगळूर हजारो लोकांक भक्तीचो आणि मोगाचो जागो जावन आसा हे पुणशेत हजारो भक्तिका बाळका जेजूची आशीर्वादां जोड घेवंक येवचो हो भोव पवित्र मागण्याचो जागो जावन आसा आणि बाळका जेजूक मान करून ताणें फाव केल्या उपकारांक अर्घां दिवन आमी वार्षिक परब ह्याच जानेराच्या 14 आणि 15 तारखेर संभ्रमता फेस्ताक तयारी जावन जानेराच्या 5 तारखेतावन नोवेना सुरवात जाता हर एका दिसा सकाळी 6, 7:30, 9, 10:30 आणि दनपारां 1 वरांचेर कोंकणी भाशेन मिसा आणि दनपारां उपरांत सांजे 4 वरांचेर मलयाळम 5 वरांचेर इंग्लीश 6 वरांचेर कोंकणी भाशेन आणि 7:15 कन्नड भाशेन मिसा आसतली हर एका दिसा दनपारां 12 वरांचेर कन्नड भाशेंत मागण्या विधी आसतली आणि सांजेर 8:15 पावणे 9 पर्यंत परत कन्नड भाशेन मागण्या विधी आसतली ह्या फेस्ताक आमी विसरलो विशय जावन आसा आंतरीक सुटका जोडया जिवीत पळाबडीत करया तोच बाळो जेजू आमकांय आंतरीक सुटका जोडूंक कृपा दिवन दी जिवीत पळाबडीत करूंक आधार दिवन दी म्हणून ह्या फेस्ता दिसांनी आमी मागतल्या नोवेनाच्या दिसांनी हर एका दनपारां भक्तिकांक जेवणाची वेवस्था आसा ह्या दिशेन आणि तशेंच बाळका जेजूच्या फेस्ताक तयारी जावन वजांचो पुरशा ह्याच जानेराच्या 4 तारखेर ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरांचेर बिकर्णकट्टे कैकंबा जंक्शन तावन पुणशेता पर्यंत आसतलो पुणशेताक पुरशा पावतच बावटो उबारन आमी फेस्ताच्या संभ्रमाक अधिकृत चालन दितल्या तर येया पुरशा वांटेली जाया आणि फेस्ताचो संभ्रम सडया मोगाचेडो 11 दिसाचो संभ्रम या संभ्रमात तुमकां सुमेस्तांक मोगाचे आमी आपोवणे दिता आमी सर्व या फेस्ता संदर्भी सांगता मेळया बाळका जेजूची आशीर्वादां जोड घेवया भाव भयणीनो सर्व भक्तिकांनी सांगता मेळोन संभ्रमचे हे फेस्त जावन आसा तर तुम्ही येया सांगता मेळया बाळकाक नामान करया तूच बाळो जेजू तुका आनी म्हाका हर एकल्याकी ताचे लागीं आपयता ताची कृपे जेणे दिवंक आशेता तर मोगाचेनो बाळका जेजूच्या फेस्ताक सांगता मेळया जानेराच्या 14 आणि 15 तारखेर फेस्ताचो संभ्रम 5 तारखेतावन तयार आहे तर तुमकां समेस्ताक कार्मेल गुड्या वयल्या कार्मेल प्रावीणच्या नावे आणि बाळका जेजूच्या सर्व भक्तिकाच्या नावे मोगाचे आपोवणे दिता Gesù calto bolo, suta ceva vung sulat, ta cevo ce halu, per